सरपंच आणि उपसरपंच वेंचणूक जावपाक कळाव जाल्ल्यान प्रतिमा कुतिनो आणि पंचायत वांगड्यांनी पंचायत संचालकाची भेट घेवन निवेदन सादर केले। या निवेदनात वेंचणुकेक कित्याक कळाव जाला हाचे स्पश्टीकरण दिवचे अशी मागणी केल्या। या वेळार पंचायत संचालकान ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करून योग्य कारवाई करतले अशें आश्वासन दिले। मजगती पंचायत वांगड्यांनी वेंचणूक घेवपा खातीर 10 सप्टेंबराची मुजत दिल्या। हे मुजती भितर वेंचणूक जावंक ना जाल्यार पंचायत संचालकाच्या कार्यालयाच्या भायर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी प्रतिमा कुतिनो आणि पंचायत वांगड्यांनी दिल्या। सुमार 1 वर्स मायज जालें म्हाका दिसता खंय तरी मे म्हयन्यात 2025 जेन्ना सरपंच आनी डेप्युटीन रिजायन केलें कित्याक रोटेशन आशिल्लें म्हणून आनी मागीर कांय तरी कारणां जालीं आनी यू नो हाव पॉलिटिक्स इज प्लेड। म्हाजें पॅनल तुजें पॅनल म्हाजी मेजॉरिटी तुजी मेजॉरिटी जाय नाल्यार कितें जाता तें सगळ्यांक खबर आसा। खंय तरी त्रास करपा खातीर कोण तरी भायलो उसगांवचो भुरगो ताचें नांव मुकेश म्हणून मुकेश नायक उसगांवचो भुरग्याक कोणे तरी शिकयलें आनी कोण तरी मेंबर्सांचेर डिस्क्वॉलिफिकेशन घालपाक लायलें कितें तरी आयज पळोवपाक गेल्यार सगळ्यांक खबर आसा कितें जाता तें पूण ताजेर कांयच ना ताजे संबंद कांय ना। ते कोर्टान गेले सेशन कोर्टात गेले ते क्वेश जाले आनी क्वेश जाले म्हणून मागीर टुडे इज इन द कोर्ट बट नोबडी इज डिबार्ड nobody is disqualified the matter is sub judice but then elections can always take place। आता तुम्ही पळयात 28 व्हिडिओ पास केल्ली ऑर्डर की इलेक्शन जातले म्हणून विलेज रुमदांबोर दावोली इलेक्शन डेट दिली 4 तारखेक 4 ऑगस्ट 2025 म्हळ्यार लास्ट इयर आयज आमी आसा 14 ऑगस्ट 1 वर्स मायज 10 दीस जावन गेले। However, कांयच जावना कन्सर्न ऑफिशियल रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ व्हिडिओ रिमेन एबसेंट डेट डे इलेक्शन 4 तारखे आशिल्ले गेल्या वर्सा ऑगस्टान पूण त्या दिसा कोणूच येवना कन्सर्न ऑफिशियल येवना रिप्रेझेंटेटिव्ह येता पळय व्हिडिओचो तोय येवना सगळे एबसेंट रावले इलेक्शन वॉज नॉट कंडक्टेड। आमी ताका सांगला 10 सप्टेंबर म्हणल्यार तुका लास्ट डेट दिता ताणें आमकां उतर दिला दशरथ डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन की बाय मंडे आपूण व्हिडिओ आपयता कितें आसा तें उलयतात आपूण उलयता प्रतिमा सगळे घेता। Then we went to the deputy director that is Pangam Baban देखून एक पेशंट हियरिंग दिले आमी ताका सांगले you are not come you know everything so he said I will obviously go I will definitely go to the director I will talk I understand madam the concern